दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाक तुका सुमिया जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक पास्कांच्या काळाच्या तिसऱ्या आयताराच्या सुवातेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज एप्रिलाची तारीख 23. तर आमी मिसाच्या बलिदानाक वेता आसतना बरी तयारी करून ही वाचपा वाचून समजून आमी वचुया. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्गां होगळाप आनी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा ही तुजी सुवार्ता परगट करच्या वखता सुवार्तेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर. ही सुवार्ता समजा सारके आमचे काळजां मनां उगड, पवित्र आत्म्याक तुज्या पाठाय. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. घेवया आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आज पयलें वाचप धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें. आवास्वर दुसरो ओळ 14 आनी ओळ 22-23. Acts of the Apostle, chapter 2, verse 14, then verses 22 to 33. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायेलाच्या मनशांनो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नाजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलोलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिफात तुमचे मुखार केल्ली ती असर्यां, विचित्र कार्यां आनी कुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळ्या प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवार्थ्या कारणाक कुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवांत उठयला. कित्याक मोर्नू ताका आपल्या मुठी भितर धरून दवरूंक शकले ना. ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोमयाक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालसो ना. ह्या पासत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बोरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोवंक सोडचो नाय. जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोषान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावांनो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशयान इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मोर्न पावलो आनी ताका निके पिलो. ताचो फोंडू आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फर्माणार केल्ली बसोडी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना. म्हणून ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यान तो जिवांत उठयला आनी आमी सुमेस्त त्या सताच्यो साक्षो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका ऊंच उबारतस बसयल्लो पवित्रत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. अंतर्गीत किर्तन 16. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पाती येतां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा.
सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका बोधू सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यंत म्हजे अंतस्कर्ण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उज्जेशी आसा तर हांव केदींच आलसो ना. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो धादोसकायेन उमाळटा, म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या सद्रे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससण्याचें सुख. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. आयचे दुसरें वाचप सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें. आवास्वर 1:17-21. 1 Peter chapter 1 verses 17 to 21. भावां भयणीनो, ताच्या करण्याप्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देऊन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात. अशें सोडयल्ल्या रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्ही. बगार आयबा वीण आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विसलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासो ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यान तो जिवांत उठयलेल्या आनी महिमेवन केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी भरवोसो देवाचेर तुमी दवरला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सुमया जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवारून सांग. तूं आमच्या लागीं उलयतना आमची काळजां पेटाशी कर. सर्वेस्पराक जय जय. वांजेल लुका प्रमाणे. आवास्वर 26:13-35. Luke chapter 24 verses 13 to 35. जेजू जिवान जाल्या त्यास आयतारा त्या दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पयण करून वेताले. घडिल्ल्या सर संती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलूंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात. तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नाजारेना विशयांतल्यो. तो देवा आनी मनुष्या मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मोर्नाचे फर्माण दिवच्याक दर दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडून हाडतलो तो होस म्हणून आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्ही, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आंकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधे सरशी गेल्यो.
समाधी सरशी गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटी आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगले बरींच तांकां मेळ्ळे, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. थवळो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणी नातल्ले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सतमानूंक कितले फाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगच्या आदी हें सगळें सोदची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइशे तावन सुरू कर सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेतां तांकां वसूंक जाय ते हाडलेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें, पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमच्या सांगाता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुकलो ना पयस जालो. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेट्टले न्हय. तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. 11 जण आनी तांचे सवे एर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सुमी कोरोस जिवान जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडल्ल्या संगती विशयान आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावा भयणीनो, तांचे दोळे उक्ते जाले. तांणी ताची वळख धरली. आज दोळे उक्ते करचे घटन आमी हांगा वाचलें. सिमो नेगार केल्लो. पेंतेकोस्ता दिसा ताचे दोळे उक्ते जाले. ताची खरी वळख ताणें धरली आनी धैर्यान ताका तो प्रसार करूंक परगटूंक लागलो. आज ह्या सुवार्थेद्वारे आमचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते करता सुमी. आमी सुमयेची वळख धरन सुमया सांगी जियोन सुमयाक साक्ष दिवंक आपयता आमकां सुमी. त्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची वाचपां आमकां पुनर्जिवन क्रिस्ताची वळख करून दितात. आज आमी ह्या संवसारांत जियेता. आमचो भावार्थ आमकां देवाचें एक देणें. सुमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंदार. बापा तावन तो ह्या संवसाराक आयिल्लो. ओ एक परगट करूंक नासलो तो मिस्तेर पोरण्या सोल्ल्यान नव्या सोल्ल्यान ता उगडाप जालो आनी आज तो पुनर्जिवन जाला. पुनर्जिवन क्रिस्ताक साक्ष दिवन आनी लोकांचो भावार्थ घट करून जियोचें मिसांव जावन आसलें ताच्या शिसाचें आनी आज तेंच मिसांव पवित्र सभेचें. ह्या वाचपाद्वारे आमचो भावार्थ सुमया जेजू क्रिस्तातय घट जायचय. मात्र न्ही, आमी दुबाव नासतना अविश्वासान जियेनासतना सुमयेची खरी वळख घेवन सुमया संगी आमी समको जाय आनी आमकां दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत आमी बऱ्या तरान करी जाय. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घालची जाल्यार आमच्या पेद्रूचो पयलो प्रसंग म्हणयेत आनी ताची सुवार्ता कितें आसली. जेजूक ह्या संवसारान बापान धाडलो आनी लोकांनी, प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी सगळ्यांनी ताका नेगार केलो आनी ताका क्रुसाचें मरण ताणें
घेवचे वरी पळयलें आनी ताचेर तो अपराध थापलो आनी ताका कुरसायलो. मरणाक ताका मुठी भितर दवरूंक जावंक ना. पण ताचो संदेश स्पश्ट. मरणाक क्रिस्ताक मुठी भितर दवरूंक जावंक ना. मरण म्हाकाय तुकाय मुठी भितर दवरूंक शकना. जेजू पातयेवचें आमकां हर एकल्यांक. त्या खातीर आमी भियोवचें न्ही, कांगाल जावचें न्ही. तो आमच्या सांगाता आसा आनी हांगा तो विवरण दिता. ताणें असर्ये केली, विचित्र कार्य केली आनी ताका जिवेशी मारलो, पूण देवान ताका जिवांत उठयलो. त्या खातीर तो सांगता, पोरन्या सोगडा सांगता, भावानो, दाविदा विशयां इतलें तुमकां दृढ सांगयत. दावीद मोर्न पावलो, निके पिलो आनी फोंडू आजून पर्यंत आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता. आपल्या संततीचो एकलो आपल्या राज्याचेर बसतलो, राज्यासनार बसतलो म्हणून देवान आपणा परमाणार केल्ली बसोणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळांत सांडलो ना, ताचे कुडी कुसडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयान तें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. पळय, ताकाय ती जळक मेळिल्ली आनी तो सांगता, ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. म्हळ्यार आतां तो हर एक पोरन्या सोल्ल्या तावून घेता, प्रवाद्या तावून घेता, दावीद कितें उलयता तें घेता आनी लोकांक कन्विन्स मनवारीके म्हणजे तांकां समजोणी तो दिता आनी तांणी तें सारकें म्हणून समजो जाय आनी घेजय आनी तांकां खात्री आसा जाय म्हूण तो सांगता. आनी हेंच तुमी आयकतात आनी तुमी पळयतात. पवित्र आत्मो आमचेर धाडलोलो. पुनर्जीवन क्रिस्त वर्त्या मापान ताची सुवार्ता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन परगट करता. आमी तसलो अनुभव घर एकल्यांनी जोडूंक जाय आनी त्या अनुभवान, पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या अनुभवान आमी जिवंक जाय आनी पेद्रूच्या जिवितांत आमी शिकोवंक जाय. आयचें हें किर्तन आमी आयकलें 16. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. आमकां जिविताची वाट सर्वेस्पर दाखयता. आनी हांगा एक उतर ह्या 16व्या स्वरांत वोळ आमकां सांगता, तूंच म्हजो धनी, म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हजे जिणेचो फुडार तुज्या हातांत आसा. इंग्लीश भाशेन बारी सांगता, यू आर माय कप, यू आर माय पोर्शन, यू आर माय इन्शुरन्स. फुडार म्हळ्यार आमी हांगा सुमार जिव विमे पुरो करता, इन्शुरन्स करता. पूण आमकां नीज इन्शुरन्स, आमचो फुडार कोणाच्या हातांत आसा, आमचें भविश्य कोणाच्या हातांत आसा, आमचें जिवीत कोणाच्या हातांत आसा, क्रिस्ताच्या हातांत आसा. त्या खातीर तो सांगता, तूंच म्हजो धनी, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पिवन पात्र, म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता, आमच्या निरर्थक म्हणजे पुर्वजांतावन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली आमकां सोडयल्यांत. क्रिस्ताचें मरण आमकां कित्याक गरजेचें? पोरन्या सोल्ल्यांत साबार बली आसली, कोवड्या बली, पारव्या बली, जानवरां बली, हे सकड आसली. पूण ती आईबाविणें न्हय, आईबासलें न्हय, म्हळ्यार तातूंत उणेंपण आसलें. पूण ही बली आतां आमकां सा पेद्रो तेच्या पत्रांत सांगता, पळय ताका जाल्ली ती खात्री. तो कितले सुबित्रीन सांगता, बाप म्हूण तुमी ताका उलो करता, तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती बिरांतून मांडून हाडा. आज भोक्त उणी जाल्या म्हणटा आमी. आमच्या कुटुंबांत, पवित्र सभेंत, आमच्या सुवार्थेन मिसावान भक्त आसा जाय आनी भक्ती बिरांतीन मानून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देंवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालीन ते तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. पुर्वजांतावन देंवून आयिल्लें कितें? माट, मंत्रां, नाका जाल्ले पाड, संप्रदाय, कल्ट एक्टिविटीज हे सकड. आनी तुतान आमकां कोणें सोडयल्यात? अशें सोडयल्या रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आईबावीण, कथावीण शर्येच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. सो प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस, जेजूच्या रक्तान आमकां सोडयल्यांत. कितलें पुनर्जीवनपण गरजेचें गी, जेजूच्या कुर्साचें मरणय तितलेंच गरजेचें. हर एक ताचो येवकारिस्ताने घडलो, कुर्साचें मरण तो मेलो, तो पुनर्जीवन जालो आनी आज आमकां ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं ताणें सुडका दिल्या आनी ताका मेल्ल्यांतलो
जिवांत उठयलेल्या आनी महिमेवन केल्ल्या देवाक ताचे मरिपा तुमी सत्मानो पावल्यात अशें तुमचो भावार्थांनी बरोवसो देवाचेर तुमी दवरला. मनशाचेर न्ही, जेरेमिया प्रवादी तुमी वाचल्यार 17वो आवाजोर वड 5 तुमी वाचा. मनशाचेर भरवसो दवरलो मनीस नाश जातलो, देवाचेर भरवसो दवरलेलो तो आशिर्वाद जातलो. मनशाचेर भरवसो दवरलो जिलकुटा सारके तो जातलो, मरुभुमीन तो आसतलो तसलो जातलो जो. पूण देवा सांगता वाळट्या उदकाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी जातलो. तर आज पुनर्जिवंतपणाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी जोडी जाय, ही सतां आमी मानून घे जाय. हाच्या वांजेलाचें वाचप भारी बरें आसा. तुमी पळया, केदाळ एक एक्सिडेंट जाल्यार, अवघात जाल्यार आमच्या मतीचेर धक्को बसता आनी सबार दीस जावं पती सरतना पत्नी तितलें सुलाभ ना तें जिरोवन घेवंक. आवय बापूय आमी होगडायता ना, हें आमच्या मोगाच्या अवघडान बली जाता ना, तें सबार वर्सां तें दूख आमच्या भितर थोडे फावटी उरता. पूण हांगा आमी पळयता जेजू एक प्रवादी म्हूण तांणी लेखुल्लो, देवाचो पूत म्हूण तांणी लेखुल्लो, ताका कुरसायलो आनी ताका पुरलो. तांणी चिंतलें ताका मारलो, ताका पुरलो, इतलें संपलें म्हणून न्ही. त्या खातीर हे दोग जाण एम्माव तावन आयिल्ले ते एम्मावक पाटी येताले. संप्रतांची पत्नी क्लेओफास, एकल्याचें नांव क्लेओफास म्हूण आमकां कळटा, ताची पत्नी थंय आसली, ती मोरी. आनी हांगा हे बळादीक या बारादीक जडायेची पावलां घालून पाटी येतात एम्माव वाटेर. आनी ते चलोवन वेता आसतना तुमी पळय हांगा जेजू तांचे मदेगात येता. म्हळ्यार 7 मैलां म्हळ्यार एक 11-12 किलोमिटर जायत. आनी जेजू तांच्या सांगाता बाराबार चलोवंक लागलो, पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. पळय, हांवें तुमकां आरंभ करतना सांगलें, तांणी वळख धरली आनी तांचे दोळे उक्ते जाले, हांगा वळख मेळ्ळी ना. आज कितें म्हाका जेजूची वळख मेळनातले बरी करता? म्हजी अस्कतकाय, म्हजें खामोकपण, अनैतीक जिवीत, वायट वड्ड्यो, वायट संवयो, ह्या संवसाराची दावलाताय, ह्या अंतरजाळांत हांव रिगोवन भितर गेलां तें म्हाका सोडना. कितें म्हाका वळख? जेजू आमच्या सांगता समकता. कितले सरमाव आमी आयकता, विसाच्या बलिदानाक येता, आमची कात दाड्डी जाल्या गी, मोत दाड्डी जाल्या गी, काळीज दारूण जालां गी. कित्याक आमी वळख धरूंक शकना? वॉट इज द रिजन? मगाशी भाव भयणीनो, हांकां धक्को बसलो, हांची मोत संवसारांत चड आसली. संवसारांत चड आसची नाका म्हूण हांव सांगना, गरजेक जाय, गरज नातले न्ही, चिंतपाकच बेजाराय. थोडे फावटी वजन वाजें आमच्या मांड्यार घालता. बायबलान आमी पळयता, पेद्रूच्या पत्रांत, पयल्या पत्रांत 5व्या वासवारांत, तुमचें वजन ताचेर सोडा. जेजू सांगता वजन वयतलें न्हू म्हजे सरशे या मातयो 11:28. तर आज आमचें तें कितें वजन आसा? आज वजन घेवन आमी चलता, कुटुंबाचें वजन, समस्या हे सकळ वजन घेवन चलता आसतना आमकां वाट कळना. आमी देवाक पाठ करता थोडे फावटी. आज हे पाटी येते आसात आनी जेजू तांचे सांगता समकता. म्हज्या भाव भयणीन, जेजू आमच्या सांगता समकता. आमी ताची वळख धरी जाय. त्या खातीर आमचें मागणें, देवाचें उतर, साक्रामेंत, देवाचे उपदेश आमी करच्यो, हरी एक कार्य चटवटिक्यो आमकां सुमयातय बुडोवन करी जाय. म्हज्या भाव भयणीनो, पापा साहेबान सिनड म्हूण घोशण केलें आनी सिनडान आमी म्हळ्यार सांगात हांवेचें, हरी एकल्यांक आयकोवचें, देवाचें उतर नियाळचें, वांटून घेवचें. हांव दिता बेस्ट एग्जाम्पल हांगा. जेजू तांच्या सांगाता चल्लो, जेजून तांकां आयकलें, जेजू तांचे लागीं उलयलो, म्हळ्यार वांटून घेतलें. जेजून येवकारिस्त मोडलो, तांणी वळख धरली, तांचे दोळे उक्ते जाले. आज कैंगी एक अडकळ आमच्या पवित्र सभेन आमचे दोळे उक्ते जाय. त्या खातीर ह्या पुनर्जिवंतपणाच्या फेस्ता वेळार आमी मागत जाय. पुनर्जिवंतपणान आमचो भावार्थ गुंडायेन रोंबो जाय. आनी पुनर्जिवन क्रिस्त तांचे सांगता चलतना तांचे दोळे तांकां बांदले बरी जाले. आनी जेजून विचारलें, कितें तुमी तर्क करीत, चर्चा करीत येते आसात? म्हळ्यार जेजू सवाल घालता, सवालाद्वारे जबाब तो तांचे तावन घेता.
आणि ते सांगतात, तांणी जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तांणी चिंतलें तो एक यात्रीक, तूं एकलोसो परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय. जेजू विसरलो कसल्यो संगती? पण परत जेजू विचारता. जेजू विशांतच ते जेजूक सांगतात. तांणी जाप दिली जेजू नाजारेना विशांत. आनी पळय हें सकट ते विवरण दितात. तो कोण जावन आसलो, कितें जावन आसलो. हांवें वाचलें तें, तुमी परत वाचयेत. तो बळिश्ट प्रवादी आनी तो उतरान आनी कर्णेन तो बळिश्ट जावन आसलो. हें सकट इतलें मात्र न्ही. आमी बोरवोसो ताका समस्या कितें म्हळ्यार असो बोरवोसो तांणी होगडायल्लो. बोरवोसो होगडायतना भावार्थ पडटा, मागण्या जिविती पडटा. बोरवोसो होगडायनाकात. आज हांव ह्या संवसारांत जियेतात जाल्यार अस्खत मनीस आमी. पातकी संवसारांत आमी आसात जाल्यार आमचे थंय उणेपण आसा, पातकां आसात. आमचो बोरवोसो क्रिस्त थंय आसा. आज ह्या युट्यूबार हांव सुवार्ता प्रकट करता जाल्यार म्हजो बोरवोसो उणेपणा मदीं म्हजो बोरवोसो क्रिस्त थंय आसा. त्या खातीर आमी बोरवोसो सणसो न्ही. तांचो बोरवोसो नाश जाल्लो. आनी त्या खातीर जेजू तांचे सांगता चलता, तांकां आयकता. आमी कावन्सिलिंगांत करचें इतलेंच, समालोचन करतना हांवें चड उलोवचें न्ही. कितें उलयता तें हांवें आयकोवचें. जेजू आमकां आयकता. त्या खातीर आमी जेजू लागीं वचून उलोवया, तो आमकां आयकता. सकाळीं सांजेर मागणें उलोवया, आयकता. पर्सनल प्रेयर तो आयकता. आनी सगळें ताणें आयकलें. आनी तांकां आनीक ताणें ताका सांगलें, ते स्त्रियांनी आमकां आनीक आकांतूंक केलें. कितें म्हळ्यार तांची समाधीन कूड नातली, तो जिवंत जाला म्हूण सांगलें. हें सकट तांच्या ह्या कट्ट्यांत, ह्या मांड्यांत तकलेंत रिगोवंक ना. आनी दवळ जेजून तांकां सांगलें. पण सुवार्ता कितें? सुवार्ता आज पुनर्जीवन क्रिस्ताक प्रगट करचें. सुवार्ता आज देवाचें उतर सांगचें न्हय, खंयच्यो काणयो सांगच्यो न्हय. त्या खातीर जेजून तांकां सांगलें. जेजूच्या तोंडांत तावन सुवार्ता आयकतात कितले बागी ते. तुमी कांयच समजणी नातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सगळे सतमानूंक कितले पाटी तुमी. तर आज प्रवाद्यांनी सांगलें बायबलांत आमी समजो जाय, सतमानी जाय. क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिगच्या आदी हे सगळें सोदची गरज आसली न्ही. उपरांत मोइशे तावन सुरकर सोर प्रवाद्यांनी, पळया मोइशे तावन सुरकर, कित्याक मोइशे तांकां व्हरतो प्रवादी. मोइशे तावन सुरकर सोर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी इन ऑल स्क्रिप्चर्स, म्हणून इन बायबलान मात्र न्ही, उरल्या पवित्र पुस्तकांनी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. पळया कितले बगी. आज सुवार्ता म्हळ्यार कितें, रेतेर म्हळ्यार कितें. थोड्यांनी सांगचें आसा, हे कितें हांकां पिशा लागला रेतेर दितात म्हणून दित. म्हज्या प्रकार रेतेर म्हळ्यार एक कॅटेकिझम. विवरण दिता आमी. खंयचें विवरण दिता? देवाच्या उतराचें विवरण दिता. आमकां कितें जालां आमच्या पवित्र सभेंत 10वी जाल्या उपरांत आमकां कॅटेकिझम ना. खंयी गुड्याक चडला आयताराच्या सरमाव आयकता. अशे भाव भयणीनो, त्या खातीर आमकां रेतेऱ्यो गरजेच्यो. रेतीर मंदिरां गरजेची. कातोलीक पवित्र सभेन आज आमकां दिल्ली कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च गरजेचें. म्हळ्यार आमच्या पवित्र सभेची दोतोर आसा. आनी हें सकट आमी समजोणी जोडटा रेतेरी द्वारी. आनी तो तांकां विवरून सांगूंक लागलो. उलयत वेता वचूंक जाय जाल्यार ते हाडलेक ते आयले. आनी तांणी पण ताका इतले ताचो वयर मेचवले. त्या खातीर ताणें तांकां घरा रावोंक आपयलें. आनी थंय ताणें कितें केलें, जेवणार आसतना उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन तो मोडलो. आनी देवळ तांचे दोळे उक्ते जाले. तांणी ताची वळख धरली. वळख धरल्या उपरांत ते थंय रावोंक नात. पण संतोष बरादीक वजें घेवन येताले, बळादीक मेटां घालून आयिल्ले. आतां संतोशान, पण यू आर सॉरोस विल टर्न इन टू जॉय. तुजी दुखां संतोशान बदलतली. तुजी पिडा शिडा भलायकेन आशिर्वाद जातली. केदार पुनर्जीवन क्रिस्ता विशयान तांकां कळ्ळें. ते रात म्हूण विसरले. बोळ तांचे कितें म्हणटात, भार तांचो गेलो. धांवले ते पाटी. शिसांक सांग जाय म्हणटाना थंय ते सांगूंक लागले, सिमांक दिश्टी पडलो, ताका दिश्टी पडलो. हे म्हणलें आमकांय दिश्टी पडलो. म्हणजे ते साक्ष दिवन तांकां ते सांगी लागले. मगचे भाव भयणीनो, आज आमी दुबावान जियोवचें नाका. आज आमी आमची मोत अल्लोल कल्लोल कर जियोवचें नाका. बायबल आमकां सांगता, मार्कोस एवांजेल 12 स्वर 26 वड, मार्क 12:24. तुमकां देवाचें उतरी कळीत ना, देवाची समर्थी कळीत ना, देखूनच तुमी फटवून पडटात. आमी फटवून पडचें न्ही. हें सत.
जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ले सत, जेजू 33 वर्सां जियेल्लो सत, जेजू कुर्सार मेल्लो आमच्या खातीर बलिदान जावन ताका पोरलो सत, आनी तितलेंच सत तो जिवांत उठला. आज कितें आमकां संतोश दिता सुवार्ता परगट करूं, कितें संतोश दिता पवित्र सभेक एक आयतारा आमची ही बलिदानां आमची मागणी भेटोवंक जेजूचें पुनर्जिवानपण. बापाच्या उजव्या कुशी बसला, पूण ह्या सगळ्या संवसाराचेर राजवट तो चलयता, तो आमकां आशिर्वादीत करता. आनी आज निराश जाल्ल्या त्या एम्माउसाच्या दोगा जाणांक ताणें परत सकत दिल्ले बरी, आज आमकां ह्या आयतारा आमकां सकत दिता. तर तोच जेजू आमकां आशिर्वादान भरोवन दी, कृपेन भरोवन दी, पेकोणेन भरोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा गणीत काकुळदारा तुका अर्घ होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुजी शिकवण आमी आयकली. आज ह्या भुरग्यां खातीर हांव मागता, संवसारा खातीर हांव मागता, कुटुंबा खातीर हांव मागता, युवक युवती खातीर हांव मागता, वडिलां खातीर हांव मागता. सर्वेस्परा तुजी दया तांचे वयर देव देव दी. कितलोसो लोक आज कॅथोलीक जावन आसुनी मिसाक वचना, साक्रामेंतान जियेना. कॅथोलीक जावन आसुनी दुसऱ्या पंगडाच्या इन्फ्लुएन्सा प्रभावाक कोणाक जावन देवातावन पयस आसात, कुटुंबातावन पयस आसात, पवित्र सभेतावन पयस आसात. ह्या विविध पंगडांनी वचून आपणाचें जिवीत सारकें म्हूण जियेते आसात. तुवें मागले मागणे बापा ते सकड एक जावन दी, तांच्या खातीर हांव मागता. आज जी कोण ह्या पवित्र सभेत आसात, पवित्र सभे भायर आसात, तांकां तुजो उजवाड दी. पवित्र सभे भितर आसात, ती उजवाडान जिवोवचें बरी कर. ताचे मोत आत्मो अभिषेक कर. तुज्या अमोलीक रक्तान तूं तांकां तूं नितळ कर. निरर्थक ह्या व्यर्थ सालींतले तूं तांकां राख. खरेंच सत जेजू मेलो, जेजू जिवान जाला, जेजू नव्यान येतलो हे भावार्थसो गुठ आमी परगटताना त्या गुठा प्रमाणे जिवोवंक आमकां बोळूंक घटय दी. तुजे विरोध येवचे हर एक पातकां पिडाशिडा अहंकार काटाळ्याचे संप्रदाय आमचे तोंड पयस कर. आमचें वजें हाळू कर, आमची काळजां मोना आनी तूं आमकां अभिषेक कर. जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान हर एकल्याक तूं नितळ कर. पुनर्जीवनपणाच्या कुरपेन मोर तांचे भितर आसली पिडा शिडा अहंकार बंदपस बंदोड्यो पयस वचून दी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. भुरगीं नासलेल्या भुरग्याचे देणे तूं फावो कर. गर्भे स्त्रियांचेर आशिर्वाद घाल. काजर जावंक सैरिक्यो मेळनातल्या बऱ्यो सैरिक्यो मेळचे बरी कर. गांवांत या परगांवांत वावराक इंटरव्यू दिल्ली, कामाक वेची, ह्या शिकपाक वेच्या लोकांचेर तुजें आशिर्वाद तुजें बेसांव देवून येवं दी. आनी जी कोण इमिग्रेशन विजा प्रॉब्लेमांत आसात तांकां समस्या सॉल्व कर. ह्या ही सुवात सगळ्या संवसार भर आयकोवच्या म्हज्या परजेचेर आशिर्वाद घाल. तांचे भुरगे बाळां तांकां विधेय जावचे बरी कर. 12 जाणांची परगांवांत गांवांत ती भुरगीं बाळां इगर्जी वचनांत, बायबल वाचिनांत, मिसाक वचनांत तांचेर तुजो ऊस वाड फांकय. कशें सवलाक तुवें पावल केलोय हर एकल्या व्यक्तीक परिवर्तन कर. अपराध्यांक तूं बक्षिताय सोम्या, पूण अपराध्यांक परिवर्तन दी. निरपराध्यांक सुटका दी. वैजांचेर, नर्सांचेर, वकिलांचेर, न्यायमुर्तींचेर, तशेंच आमी मागता सैनिकांचेर, तशेंच आमच्या फौजेचेर, तशेंच आमच्या पुलिसांचेर सक्कड भ्रश्टाचार अन्याय सक्कड संवसारांतल्या पयस वचून दी. येलिसांव मेच्या 10 तारखे सचे येलिसांव 224 आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिर्वादी जावं दी. रावले हर एक कॅन्डिडेट आशिर्वाद जावं दी. तुजो पवित्रत्व आमच्या चुनावान सोलोवचे येलिसांव सोलोवचेचेर देवून येवं दी. सोरन करातांव तूं आमकां राख. पट्टीच्या आत्म्यांतावन मातांतल्या भयोत्पादनाच्या आत्म्यांतावन तूं राख. आनी हर एक पार्टीच्या मुखेल्यांचे काळजां मना पवित्र आत्म्यान तूं बरो. 224 कॉन्स्टिट्युएंट्स असो लोक ते मतगट्टे हर एक आशिर्वादी जावन दित. आनी ते रावले कॅन्डिडेट पवित्र आत्म्यान बरोवन दित. हर एक पार्टीवर असलो अंकर बंदपस बंदोड्यो पयस करून हे आमच्या राज्याचेर, देशाचेर, संवसाराचेर बेसांव देव देव दी. युक्रेन तशेंच रशिया खातीर मागता ते झगडे रावोवन दी, समाधान दिसो काम करून दी. सिरिया आनी तशेंच टर्कीचेर जाल्ले अवघड आंकांत ते भुंयकंपणेद्वारे निराश्रीत जाला लोक. कितलोसो निराश्रीत लोक आज तांचो गांव सोडून, गड सोडून दुसऱ्या गांवांनी निराश्रीत कॅम्पांनी, शिबिरांनी आसात. सबार कडेन जोक ना. सबार गांवांनी खाणाच्या वरवेच्या अभावांनी ती अस्कत जावन मोरते आसात.
कितलीशीं भुरगीं आवयचें दूध नासतना सुकोन मरते आसात. ह्या संवसारांत मारेकार करगत असली पिडा ह्या लोकांचेर धाड घालते आसा. कॅन्सर, एड्स, तशेंच कोविड हे सकट तूं पयस कर सुमिया. कितलोसो लोक आज आंतुळणार आसा. कितलीशीं जीवन मरणामध्ये झुजते आसात, आर मारना आसात. कितलोसो लोक जेजू आज अपांग अंगविकल म्हणटा जावन आसात. तांच्या भुरग्यां कुटुंबाचेर दया दाखय. कितलीशीं आवयो भुरग्याच्या देण्या खातीर रडते आसात. कितलीशीं आवयो बापयो भुरगीं आसल्यारी भुरगीं नातल्या बरी भुरगीं वाट आडवटे बसून जिवीत वगडायते आसात. तांचे तुजे आशिर्वाद पुनर्जीवनपणाची कृपा देवन येवं दी. हाची वाचपाची वाचची मात्र न्ही जेजू. ह्या घडये तुज्या नांवान पुनर्जीवनपणाची कृपा कुर्डे पळोवन दीत, तोंटे सोलोवन दीत, मोने उलोवन दीत, बरें आयकून दीत आनी पांगळे उठोवन सोलोवन दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांच्या रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी सदांनी सकत देवन येवं दी. टच देम लॉर्ड, anoint them लॉर्ड, heal them लॉर्ड, bless them लॉर्ड, deliver them लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या सत्य नांव मागता. आमेन. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापो फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिसीस म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा आनी सुवार्थ जाता तितल्या लोकांक तुमी तुमच्या व्हॉट्सॲपाचेर, फेसबुकाचेर, सोशल नेटवर्काचेर मुखार करा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी